नमस्कार. आयज आमी आसा आमच्या स्टुडियोन आनी आमच्या वांगडा आसा एक आमचे भोवमानीस पावणे जे एक आसा व्यापारी. तेंचो व्यापारान वेवस्थीत जम बसला आनी सादे सुद्दां व्यापारी न्हय, ते भांगराचे व्यापारी. पण इतकें आसून सुद्दां अचानक तांकां कित्याक दिसलें की आपणें राजकारणान भितर सरचें. आनी ह्या आमच्या पावण्याचें नांव आसा बाब उदय साळकर. सगळे वळखातलेच तुमी तांकां, आनी गोंयांतले बरेचशे लोक आनी उत्तर गोंयांतले खुबशे लोक वळखातले, कित्याक ते तांच्या वेवसायाच्या जागेर म्हणजे व्यापाराच्या जागेर वचून तांचे कडल्यान कितें कितें खरेदी करता वस्तू, हे खुबश्या लोकांक खबर आसा. तर आमचो पयलो प्रश्न म्हणल्यार असो आहा तुमकां की गोंयांत काँग्रेस पक्षाची स्थिती सामकी वायट आसा. म्हणजे फाटल्या वेंचणुकेंत ते खूब मार बसलो तांकां. आनी अशी व्हडलीशी बरीशी तितकी परिस्थिती ना आसूंक जाय तशी. म्हणल्यार आनी तेतूंतल्या भितर एक नवोच मनीस जो पयल्याच पयली राजकारणान भितर सरता, तो विचार करता आनी ताणें खरें म्हणल्यार एक सशक्त असो बलिश्ट असो पक्ष पळोवंक जाय आनी थंय भितर सरूंक जाय. तुमी अशा वेळार एका अशा पक्षान भितर सरल्या ज्या पक्षाची स्थिती खूब खालावल्ली आसा, हें तुमी कित्याक विचार केलो असो? हय सर, काँग्रेस पक्ष फाटल्या इलेक्शनाक 17 सीट आयिल्ले आनी ते गव्हर्मेंट फॉर्म करपाच्या हेजेर आसले, पण अनसक्सेसफूल जाले कसल्या कारणामुळे. आनी सद्या काँग्रेसचे एक 12 काय 13 आमदार फुटून BJPन पावले आनी तेंच्यांनी ते फॉर्म केले गव्हर्मेंट. आतां सद्या 5-6 कितें उरल्या भितर. आतां पक्ष बळकटी खातीर कोण तरी जाय बरे पावरफूल मनीस. ते आमचो गिरीश चोडून प्रेसिडेंट आसा तो सोदता. आनी तेणें अशी कितकीशीं नांवां घेतल्या आनी तेणें डायरेक्ट कन्फर्म केल्लें आसा आपल्या कमिटी मेंबरा कडेन की कोण कोण कसो आसा. तितून तेणें म्हाजें नांव घेतलां. आनी हांवूय पयलीं सरप्रायज जालो. आतां कितें आसा, तेणें म्हाजें नांव काँग्रेसीन गेल्लो आसा. आनी आतां हांव ट्राय करता म्हाजे थीम कॉन्स्टिट्युशन भरपूर की म्हाजे कार्यकर्ते पयलीं 0 आसले ते आतां एक 2-3 हजार जाल्या ह्या एक 3-4 म्हयन्यांक. हांव अशें वाडयत थंय कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाजें स्थान बळकट करतलो, काँग्रेसचें स्थान. आनी काँग्रेस जे पयलींचो परिस्थिती सकल देंवल्या, खालावल्ली आसा सुद्दां ती आमदार आसलो तो BJPन गेलो. ऑटोमॅटीक तेचे सपोर्टरूय BJPन गेले. म्हणून म्हाका स्टार्टींग कोण नासले. आतां खूब जाण येतात म्हाज्या फुड्यान, आमी आसा सपोर्टर, आमी आसा अशें करून आतां म्हाजी हें वाडयत आसा. आनी लोकांक हांव डेली लोकांच्या घरांनी भोंवता, तेंचो ग्रूप तयार करता. ना आतां म्हणल्यार हांवें विचारलें कितें की हो पक्ष सारको गोंयांत डळमळीत जाल्लो, तरी आसतना तुमी भितर सरले. आतां दुसरो प्रश्न आहा तो असो आहा, वेवस्थीत तुमचो जम व्यापारान बसला, तुमी एक सक्सेसफूल व्यापारी म्हणून तुमची नामना आसा सगळे कडेन. अशें आसतनाय बिझनेसा कडेन तुमचें आतां दुर्लक्ष जावचें ना. हें बिझनेसचेर दुर्लक्ष करीत आतां राजकारणान भितर सरप आनी तुमचो फूल टायम तुमी सद्या राजकारणाकूच दिला अशें दिसता. तुमी लोकांक वचून मेळटात, तेंची मतां आयकून घेतात, तुमी तुमची मतां लोकांक सांगता आनी कित्याक काँग्रेस पक्षाक गोंयांत परत तुमी घटमूट करचें हें तुमी लोकां कडेन उलयता. पण तुमचें आतां बिझनेसा कडेन दुर्लक्ष जावचें ना? म्हाजे बिझनेस 7-8 स्टाफ आसा. आनी हांव मेन जें पळयता सद्या हांवें म्हाजी मिसेसीक ट्रेन केल्या. ती बसता भितर वेवसायान. आनी बाकीचे स्टाफ आसा ते आपलो धंदो पळयता, डेली रिपोर्ट आमकां दिता. ते व्हडलेशे ना. आनी काँग्रेस कितें म्हाका पयलीं पासून उमेदूच आसली खंयच्या तरी पार्टीन जॉयन जावपी. म्हळ्यार अशें आफोवणें कोणा कडसून येवंक नासलें. ही फावट तुमकां पक्षा कडेन आफोवण येयलें, हय आमच्या पक्षान जॉयन जाय म्हणून. मागीर हांवें आनी विचार करूंक ना, डायरेक्ट घेतले. कित्याक काँग्रेस हें पयलींचें मूळ कशें आतीक, तितून कितकेशे जाण आयले आनी गेले, पण काँग्रेस ही तशीच आसा. पण जर तुमची फॅमिली फाटसून आमी जर पळयत जाल्यार, फाटलो इतिहास जर पळयलो जाल्यार तुमच्या फॅमिलीन ह्याच पक्षाक सपोर्ट केल्लो. आतां म्हटलें न्ही की काँग्रेस हो जुनो पक्ष. म्हळ्यार आमचो थोडे पळय, थोडे BJPन आसले, थोडे काँग्रेसीक आसले. आतां ह्या फुडें सगळे जाण आमचे BJPकूच काँग्रेसीकूच आसतले. आतां हें ना,
आनी आमच्या भावाजां म्हणजे फॅमिलीन फूल सपोर्ट केला आमी काँग्रेसी फाटसून आसतले म्हणून. आता तुमचें म्हणणें कितें आहा की 3 मनीस ह्या मतदारसंघान आसा, हे तिनूय मनीस पॉवरफूल मनीस आसा, हें तुमी मान्य करता. पयले निळकंठ हळर्णकर वो आतां जरी भाजपान ताणें प्रवेश केलो जाल्यार तो सुद्दां ताणें फाटलें इलेक्शन जिखलां आनी तो मनीस म्हळ्यार पावर आसा तो त्या मतदारसंघान. दुसरो आसा तो म्हटल्यार किरण कानोळकर, तोय बरीच वर्सां जालीं राजकारणान भितर सक्रीय आसा आनी ह्या तुमच्याच मतदारसंघान तो वावुरला खूब, तेजोय बरो होल्ड आसा थंयसर. आतां तुमी एकदम अचानक जरी तुमचे इश्ट मित्र आसले ह्या मतदारसंघान पण तुमी अचानक नव्यानूच भितर सरल्या, तुमचो राजकारणांतलो अनुभव कितको आसा, तुमचे बरे मागपी जरी आसले जाल्यार हे 2 जे तुमचे प्रतिस्पर्धी आसा पळय ते सामके एकदम खडेगाठशे, तांचे कडेन तुमी कशें कितें झुजतले, तुमी कशी तग धरतले, हेजेर तुमी कितें विचार केला? पळय एक्चुअली कितें आसलो, पयलीं हांव पयलींच्या इलेक्शनाक किरणाचो सपोर्टर आसलो आनी ताका म्हाका राजकारण म्हणजे कितें कळ्ळें. मागीर हांव निळखंडांचो सपोर्टर जालो, म्हळ्यार दोगूय जाण म्हाका बरे आसा. म्हळ्यार आतां हांव काँग्रेसीन येयलो म्हळ्यार म्हाका आतां तेंचे म्हाका पडलेले ना, तेंचे कशें कितें म्हाजे कार्यकर्ते कशे वाडोवपाचे हेच म्हाजें लक्ष आसतलें. पयलीं हांव शुन्यांसून वयर सरला. स्टार्टींग हांव भितर एंटर केलें तेन्ना म्हाका कोलवाळेन व्हेरी डिफिकल्ट जाल्ले कार्यकर्ते मेळपाक. प्रत्येकाक फोन येयलो की उदय साळकार बरोबर वचूंक नाका, कोणें फोन मारलो काय ना, आमी म्हणटा वचना. आतां ती परिस्थिती बिगडल्या. कोलवाळचे कमीत कमी 50 to 60% लोक म्हाज्या सायडीन येयल्या आतां, आनी फुडें ते वाडटले. इवन आतां पिर्णा, रेवड्या, नादोड्या भोंवला सगळ्याक, ती कितकेशे 50 to 65% म्हाज्या सायडीक आसा. आतां तर मिटींग जाले तर हांव म्हाका लोक तयार करून सोदतलो. फाटीं एका दिसाक आमी थोडे एका दिसान मिटींग घेतलेली प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकरान. आज सांगलें दुसरे दिसा मिटींग. तेन्नाय म्हणटा लोक खूब जाले, ते सरप्रायज जाले आनी हांवूय सरप्रायज जालो, कित्याक हांवें सगळ्यांक फोनारूच मारलेले. आतां हांव स्वता मेळ्ळा न्ही, आनी म्हाजें कार्य कितें आतां काँग्रेसीक लागीं लोकांची डिफिकल्टी कितें आसा तें हांव सॉल्व करतां. बारीक बारीक प्रत्येकाक डिफिकल्टी आसतात. थोड्यांचे शेतकऱ्यांचो इश्यू आसता, थोडो आनीक कसलो इश्यू आसता, गेमीचो, क्रिकेटचो, आनी कितें अशे 2-4 टुर्नामेंट हांवें सद्या स्पॉन्सर करपाचे म्हणजे अशें ऑर्गनायज करपाचें केलां हांवें. अशें करून हांव म्हाजे कार्यकर्ते परफेक्ट करतलो आनी पळोवया इलेक्शनाक उबो रावपाची एक उमेद बाळगता. तिकेट इन केस मेळनाल्यार हांव काँग्रेसीन 100% उबो रावतलो. हांव ट्राय करतलो तिकेट मेळपाक. आतांच तुमी कितें म्हटलें सांग पळया की जेन्ना तुमी ठरयलें की काँग्रेसीन भितर सरून ह्या मतदारसंघात वावर सुरू करतले म्हणून, तुमचें अशें म्हणणें आहा की तुमी पयलीं ज्या मनशाक सपोर्ट केलो, निळकंठ हळर्णकराक तुमी सपोर्ट केला, किरण कानोळकराकूय सपोर्ट केला आनी ते आपल्याक बरे आसा. पयलीं ते आपल्याक बरे आसा म्हटलां. बरे आसा पासून जरी म्हटलें जाल्यार राजकारणी मनीस जो म्हणटा पळय तो धूर्त आसता, तो बरो दाखोवन दितलो कितें म्हणून सकाळ उदय जा तूं वच फुडें, आमी तुमच्या बरोबर आसा, आजुनी आसा. दाखोवन दिवच्यान ते सरळ सांगतात, ते तुमचो पांय ओडपाचो प्रयत्न करतले. प्रत्येकाचे आसतात न्ही. म्हणटकीच तुमी थंय तुमची पाळावळ घटमूट करपा खातीर हांव तेच चित्तां म्हाजी पाळ म्हणल्यार सारकी घट जावंक जाय. कित्याक आमी हांव आतां 15-20 वर्सां कोलवाळेन निक्को हें जाल्लो की टुर्नामेंट म्हाका दिसता हांवें क्रिकेट 100 वयर केल्या, हांवें स्पॉन्सर केला. बॅडमिंटन टुर्नामेंट केला, फुटबॉल केला, फूल स्पॉन्सर हांव. आनी कोलवा, नादोड्या, रेवड्या थंय हे सगळे आज जेन्ना वयता न्ही तेन्ना ते म्हणटा अरे हो आमचो क्रिकेटर जावं बॅडमिंटन चॅम्पियन. आनी हांव बॅडमिंटन म्हाका अशें 7-8 वर्सां हांव चॅम्पियनूच आसलो आख्खी थिवीन हितून. आनी 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 फुटबॉल क्रिकेट आमचो टुर्नामेंट चालूच आसले सगळ्या बरोबर. ट्रायंगुलर सिरीज, वाड्यांची सिरीज आनी ती कॉन्स्टिट्युएन्सी खूब केलें हांवें. पयलीं हे 10 वर्सां पयलींचे हांव कितें म्हणटा की कॉन्टॅक्ट आसा. समाजकारण आनी राजकारण. आतां मनीस कोणूय राजकारणान सरता भितर कित्याक कितें तरी समाजकारण करतलो, समाजा खातीर कितें तरी करतलो. दोगांयचें नातें सामकें लागींचें आसा. आतां आदीं जे लोक आसले पळय मतदार,
ते लोक वेगळे असले. आदी लोक एकाच तरेन विचार करताले, कितें म्हणून की हां आमचो हो उमेदवार आमी एका सपोर्ट करूंक जाय. आनी त्या वेळार अशे चडशे उमेदवार बी नासताले फिल्डान, एक नाल्यार दोग जाण बी आसताले. आतां हल्ली अशी परिस्थिती जाता की एकाच मतदारसंघान 4-4, 5-5 जाण उबे रावता. एकटो अपक्ष रावता, खंयचे तरी एक सादारणशा पार्टीचो एक मनीस रावता, 2 बऱ्या पार्टीचे मनीस रावता, अशे करून 4-5 मतदार जाता उबे. आनी ते सुद्दां कित्याक आनी कोणी भायलो जो आसता पळय प्रतिस्पर्धी तो म्हणटा आरे तूं राव रे, थोडी मतां तूं घे, थोडी मतां तुका पडटलीं, म्हणजे हो मनीस हरोंक जाय अशें. आनी ते मनीस आदले बरे मनीस आतां उरोंक ना. आतां जे मतदार म्हणटा पळय आनी लोक जे म्हणटा पळय, तूं जशें म्हणटा की लोक आपल्याक बरे आसा, हे लोक सुद्दां डबल गेम खेळोंक शकता, डुप्लिकेट लोक जाल्ले आसात अशें हांव म्हणटा कितें की लोक डुप्लिकेट जाल्या. तोंडार तुज्या बरें उलयतले, म्हणटले हांव उदय बाब तूं कांय भिनाका, आमी तुज्या बरोबर आसा. दुसरो येत जाल्यार तेंच्या कडेन तेकाय म्हणटलें तुज्या बरोबर आमी आसा. सगळ्यांक ते अशेंच करतले. म्हणटकीच ह्या लोकांचेर तूं कितको विश्वासून रावंक शकता. तशें आतां हांवें खूब कडेन भोंवलां, तितून थोड्यांनी म्हाका सांगलां आपूण ह्या पार्टीचो मनीस, त्या पार्टीचो मनीस, आनी आपूण मिडल मॅन. ते मिडल मॅन कोण आसा न्ही ते चड आसता हय पळय. आतां कोणाक येयलो सर तूं म्हाजो मनीस आहा, तो एकल्याकूच सांगता, तेका दुसरो आसलो तेका सांगलो, असो ग्रूप येता. हे जो ग्रूप आसता मिडल आसता न्ही ते हांव घेता म्हाका, तेका कोण लागना. एकलो मनीस आसा तो होल्ड करता सगळें, तो होल्ड करता. मदले आसा ते कितें तेज्या फावरान वयता, कोण होल्ड करता ते कितें आतां मदले कितें म्हणटा ते 2 जाण जाल्यार तिसरो आमच्या फाटल्यान येता. तशें हांवें ते खूब जाणांक जे कोणाकूच ना ते हांवें घेतल्या, म्हणजे ते चड आसा. ठरावीक ते 1-2 थारायले तर हांकां तुमी पळय आतां मदले कितें म्हणटा आमकां कांय मेळोंक ना अशें कोणें सांगूंक ना. ते सरकारा फुड्यान कित्याक म्हाका तुमी वळखता अशें जालां. आतां तुमी आतां ह्या मतदारसंघान दौरे केले म्हणटा, खूब लोकांक मेवळे, लोकां कडेन घराघरांनी गेले आनी लोकां कडेन उलयले. अशें जर आसा जाल्यार इतकी वर्सां आतां हो मतदारसंघ फुडें सरला, फुडें येयला. ह्या मतदारसंघान कसली लोकां खातीरची कामां उरल्या हाचेर तुमी कितें अभ्यास केला? मतदारसंघान न्ही म्हणटा तसो विकास जावंक ना. कार्यकर्त्यांचो विकास जावंक ना आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जावंक ना. चलता पयलींची आसा तशीच आसा थे मतदारसंघ. इन केस म्हाका तिकेट मेळ्ळी तर हांव तो डेवलप करतलो, कार्यकर्त्यांचो विकास करतलो. आनी एक थे पासून एक नांव म्हणजे ट्युरिजम स्पॉट कसो जावंक जाय ते ह्या पयलीं कोणें जावपाक थंय अशी शक्यताय आसा ट्युरिजम स्पॉट जावपा सारकी? एक थोडे किल्लो आसा आनी कितें 2-4 स्पॉट मेन आसा पळोवण्या सारके. आनी ते मागीर ते एकदां कळटा न्ही मागीर कितें कितें करूंक जाय तें इन्फ्रास्ट्रक्चर. मागीर एकदम पार्टीन चल्लो, पार्टीन आयलो तेन्ना मागीर तेंचो विचार चलता कशें कितें करुया तें. पण एक कॉमन मनशा खातीर सादारणशे जे मनीस आसता तेंचो विकास चडसो जावंक ना. तांकां लागून तुमच्या मनान कितें आसा? हय कितें जाल्यार तांकां नोकरी बी मेन जाय, धंदो कितें काम करपाक. हांव तेजेर लक्ष घालतलो. इन केस हांव आयलो तर म्हाका तिकेट पयलीं मेळोंक जाय, मागीर फुडलो विचार, मागीर पार्टीन निवडून येवंक जाय. आयलो नाल्यार जाता लक्ष गरीब कोण आसा तेजो विकास करपाक जाय. आतां म्हाज्या फुड्यान येतात खूब जाण, आमी अशें आसा, हांव ते म्हणटा ओके करुया भिवूंक नाका हांव आसा. पण नोकरी जेन्ना म्हणटा पळय तुमी, नोकरी प्रायवेट नोकरी आसतात न्ही कंपनीनी, हितून तितून न्ही, गव्हर्मेंटाची नोकरी मेळटली अशें ना. कितल्योश्योच फॅक्टरी आसा, हें आसा तें आसा. पण सादारणसो एक समज सादारण मनशाचो, कॉमन मनशाचो समज कितें आसता आनी कोणाचे तकलेन एकूच विचार, म्हाका गव्हर्मेंट जॉब मेळोंक जाय. आनी सद्याक गव्हर्मेंट जॉब तरी मेळपाक शक्य ना. व्हेरी डिफिकल्ट. आनी इतकें आसुनूय की प्रायवेट नोकरी बरी आसून, पावरफूल आसून, बरो पगार मेळोन सुद्दां लोक आजुनूय पिशे कशे सरकारीच नोकरी जाय म्हणटा. अशा लोकांक तुमी कितें सांगूंक सोदता? सरकारी नोकरी एकदां भितर गेलो की तुजें लायफ सारकें परमनंट उरलें. हय हे बाकीचे कितें डिवीत घेवीत ते सगळे. आतां प्रायवेट म्हणटा थोड्यांक आवडना, थोडे काडटा, हें करता, स्ट्रायक मागीर खूब आसता. हितून चडशें नासनात स्ट्रायक बी गव्हर्मेंटाक. तितून तांकां पयशे ते वेवस्थीत मेळटा आनी कंपनीन बी 1-2 म्हयने पगारूच मेळना, कशें डिले जाता.
आनी थोड्यांक आवडना ते गव्हर्मेंट नोकरी सोदता म्हळ्यार ते पळोवंक जाय कशें तें म्हाका काय डिटेल आयडिया ना तेंचे प्लॅन कसो कितें आसा तो फ्युचराक तुम्ही मागीर मेळून तेमकां तेंचे कडेन उलयतले आनी उलयतलो मागीर तांकां सांगतलो तुका आमी हेल्प करता म्हणून फक्त म्हाका गरिबाचो विकास करूंक जाय थेन आनी थे कॉन्स्टिट्युएन्सी सुदारूंक जाय इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी कितें त्या हेतून तो मेन हेतू म्हाजो. आतां सद्या परत विचारता आनी एकदां हांव तेंको तुमकां कितलो आसा थंय ह्या हितून मतदारसंघात आतां सद्याच्या हितून? सद्या म्हाका भरपूर तेंको आसा जाणा. पयलीं हांव झिरो आसलो कोणूच नासलो स्टार्टींग हांव एंट्रीक गेल्लो न्ही तेन्ना म्हाका सपोर्ट नासलो थोडेच हांव घेवन गेल्लो. मागीर सडनली एक मिटींग जाली तितून अनएक्सपेक्टेड लोक येयले 300-400 जाण आतां तर मिटींग जायत 1-2-3 हजार लोक सहज येतले ते म्हाजे रियल सपोर्टर म्हणून अशें न्ही हांवें आफयलो बाबा यो तशें ना. तेणें आमी स्वता येता म्हणल्यार ग्रूप घेवन तुमी भिवूं नाका एकदां मिटींग ऑर्गनायज करा आनी तुमचे पार्टीक दाखया अशें म्हणटा. तुमच्या लोकांक तुमी कितें सांगूंक सोदता तुमच्या वांगडा रावचें म्हणून? आमच्या कार्यकर्त्यांक हांव म्हाज्या सांगूंक सोदतां की ते मतदारसंघान येत्या इलेक्शनाक म्हाका तिकेट मेळपाची दाट शक्यता आसा. कन्फर्म जावंक ना अजून म्हळ्यार शक्यता आसा. तुमी सगळे कार्यकर्ते म्हाज्या फाटसून रावात आनी म्हाका निवडून हाडा आनी जे डेव्हलपमेंट कशें कितें आसा तें मागीर तुमकां कळटलें. थेन आजून डेव्हलपमेंट जावंक ना गरीब लोकांचे विकास जावंक ना कांय जावंक ना ते मागीर एकदां पळय एकदां इलेक्शन जावन तुमी म्हाका निवड जाल्यार थंयचें नांव एज अ टुरिजम स्पॉट म्हणून जातलो की केशें हें आसा भितर पळोवण्या सारकें ते हितून विकास कांयच करूंक ना. प्रत्येक जाण आपलेंच पळयतात तसो हांव नासतना हांव गरीब लोकांचें पळयतलो आनी विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें करतलो आनी अशेंच हांव मागतां तुमी आमकां सपोर्ट दिवचो. तर हे आसले बाब उदय साळकर जे एस्पायरींग कॅन्डिडेट आमच्या थिवी मतदारसंघान फुडल्या वेंचणुकेचे. सगळे जाण जे येतात राजकारणान ते अशेंच सांगतात आनी आतां उदय बाब साळकरूय तांकां अपवाद ना. ताणें सरळ सांगलां कितें की आपूण तुमकां लागून कितें करतलो हें प्रत्येक लिडर सांगता तेंच बाब उदय साळकरूय सांगता. आतां आमी इतकेंच म्हणुया की उदय बाब आपल्या उतराक जागतले आनी थिवी मतदारसंघाचो आनी थिवीच्या लोकांचो गरिबांचो विकास करपा खातीर ते वावुरतले. इतकेंच आमी पळोवया. वेळ काय पयस ना, इलेक्शन लागींच आसा.